मान्यामोंत आग्नेलाचो दीस आयज आनी ह्या दिसा आमचो विशय जावन आसा क्रिस्ताचें आसणें आमच्या गोऱ्याब्यांत अणभवूंक मान्यामोंत आग्नेल आमकां नमुणो. अंदूच्या वर्सा आमचो गौणीक विशय आसलो आमचें सोबें राव. तर हेच विशयाचेर नियाळ करून किरीत भाशेन आमी वावरुया जेजूचें आसणें आमच्या जिवितांत दर एकल्याच्या आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या पवित्र पुस्तकाचें वाचप आनी नियाळा वरवीं, तेच बराबर आमच्या गोऱ्याब्यांत जेन्ना आमी जेजूचें आसणें एकामेका सोबें अणभवता तेन्ना खरेंच आमचे गोराबे देवाचे मोगाचे, शांतीचे आनी एकवट्याचे जावंक पावतले. पाद्र आग्नेल असल्याच गोऱ्याब्यांत जल्मलो, वाडलो आनी आपल्याच्या जिवितांत प्रवचनांत आमकां कितलेच फावटी उगडास करतालो. तुमचे गोराबे मोगाचे करात, तुमच्या गोराब्यांत देवाचें आसणें अणभवात. तर आयज ताकाच फुडें घालून आमी मागुया आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत, आमच्या गोऱ्याब्यांत आनी आमच्या समुदायांत जेजूचें आसणें आमी अणभवूंक आनी जिवूंक आनी ह्याच जेजूचे आसण्याचो अणभव हाचे साक्षी आमी दुसऱ्यांक जावंक. ह्या मिसाची इंतेसांवां दुसऱ्या जल्म दिसा दिनवासनेचे मीस भेटयता एलन आग्नेल सायमन कोरताली. लित्सा जल्मा दिसा बोरी भलायकी मागूंक भेटयता लाउरा आनी आंतोनिया फेर्नांदीस कुर्तोरी. लग्नाच्या दिसा दिनवासनेचे मीस भेटयता आग्नेलो आनी सिल्विया मार्कीस रिडाव. दिनवासनेचे मीस भेटयता क्लारिंडा पेरेरा माप्सा. आपल्या इंतेसांवां पासत भेटयता शिरोना गोम्स सेंटेक्रूज. आपल्या इंतेसां पासत मीस भेटयता कार्मो गोम्स सेंटेक्रूज. फामिलीचेर देवाचो आशिर्वाद मागूंक भेटयता एंटनी डिसोजा वास्को. बोरी भलायकी मागूंक भेटयता स्टीवर्ट स्टिबेरियो सान जुजे दे आरियल. यादनिकाक येवकार दिवंक सगळीं उबी रावन गीत गावया. Mogareya, takatin vasuya, dokter koro, amche taro, takavagaruya. Sobres pora mogareya, takatin vasuya, dokter koro, amche taro. Takavagaruya, ake predom soklo sosar, nacha hatam nasa. Unsos porvon, kolkol donye, tanes korun hadya. Sorbes poram bokareya,
Dagatin wasuya Dotir karom Amche daron Dagawaganuya Solves pora mugaria Dagatin wasuya Dotir karom Amche daron Dagawaganuya Bapacie ani podacie ani powitatmiacie na fi. Amcia sumia Jezu Krista ci kurpa. Deva comog ani powitatmiaco ikword. Tumce sove asu. Duše sovejasu. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या मान्यवंत आग्नेलाचे 94 पुण्यायतिथीच्या दिसाचे पवित्र मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. फाटले 9 दीस आमी आमच्या घोराबेनी क्रिस्ताचें हाजिरीपण अणभवूंक सबार विशय घेवन नियाळ केला. आयच्या दिसा आमच्या समारंभाचो विशय आसा आमच्या घोराब्यांनी क्रिस्ताची आसणे अणभवूंक मान्यवंत आग्नेल आमकां नामणो. ह्या गौलिकी वर्साच्या विशयाचेर आमच्या सांगाताक राव हाचेर आदारून आमचो विशय घेतला. आमचो विशय घेतला जी विनवणी त्या एमोस वेतोल्या शिसांनी जेजूक केली तीच विनवणी सुमिया आमचे सोरी राव दर एका घोराब्यान करूंक जाय. हे मागणे वो विनवणी फलादीक जावंक घोराब्यांतले दर एका वांगड्यान आपल्या दिसपट्या जिवितांत क्रिस्ताचे आसणे अणभवूंक गरज आसा. मान्यवंत आग्नेलान क्रिस्ताची आसणी आपल्या आवय बापाय आनी भयणी भावां सांगाताक अणभवला. आतां आमी तशेंच करूंक तो आमकां प्रेरणा दिता. आमच्या सगळ्या घोराब्यांनी सुखांत आनी दुखांत बऱ्या तशाच वायटा वेळार क्रिस्ताची आसणे अणभवूंक निर्मी म्हूण पवित्र मिसांत मागुया. मान्यवंत आग्नेल आमचे खातीर विनंती करूं. आनी भाव भयणीनो, सोम्याक आमची शिराव म्हणटना आमी सोम्याचेर चुकल्या तो उगडास करुया आनी देवा लागीं सोबे मजार बोगसणे मागून हांव पातकी उचारुया. हांव पातकी सोरपदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान चरून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सकवार मरेक सगळ्या देवतांक भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पळा देवा लागीं विनोदी करातून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमचे गांवतकोर आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पाव. Amen. Somnia, somnia, kahagluhutku Krista, kahagluhutku Krista, kahagluhutku. Somnia, somnia, kahagluhutku, somnia, kahagluhutku.
Mandewa utsorgi ani shanti daja ishtak samsari Sorvespora deva sorgi charaya Sorbot veda deva papa Ame tuka namaskar korta Ame tuka dehvasta Luchator vojnova paso Ame tuka wakanta Sumya Jesu Christa Babacha eglas Buddha Sumya Deva Deva Cheshi Tu samsara che papkatai Aham che kaklut kor Tu babacha uzmiak boslai Am che magre ai kunge Kidyak povik ramya sangati Te babache moj me Jesu Krista Eglos tu povik Eglos tu ishpor Eglos tu urmismo Proratują. बोमोगळ बापा कोश्टा अडचणीक सापडल्या तुझ्या चाकरांची मागणी तू सदांच काकलो ती आयकोताय तुझ्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगळ्या वायटांनी सुटोन सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी म्हूण मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना Amen. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप पावलू देवाचे कुशीन जेजू क्रिस्ताचो दोरदूत एफेसान जेजू क्रिस्ताचेर बावार दवरतल्या देवाच्या भक्तांक हें पत्र बरयता देवा आमच्या बापाची आनी सुमिया जेजू क्रिस्ताची दयालाय आनी शांती तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सुमियाच्या तेच बापाक वाकाणुया दिनवासुया क्रिस्ता सवे आमचेर सोर्गींचो आपलो आशिर्वाद सगळीं आत्मीक वरदानां तो सुबामपणान देवयत आसा संवसार रचचे आदीं ताणें क्रिस्ता सवे आमकां मायेमोगान विंचून काडली पवित्र आनी पातकां मेकलीं ताच्या मुखार आसून आमी ताचे दयालायेंत फांकतात ते मोहिमेची किर्ती करूंक जेजू क्रिस्ता सवे आपली आपणायलोली भुरगीं आमी जावची म्हणून ताणें आदीं फुडेंच ताराव घेतलो अशें ताका बरें दिसलें हीच ती ताची मोगा येवजण प्रितीवंता पुता सवे उदार मोगाचें हें देणें फुंक्या आमकां फावो केलें ताचे सवे ताच्याच रोगतान आमकां आतां मेळ्ळेली सोडवून आमची पातकां बोगसून गेली कितली व्हडती कितली ग्रेस्त आमकां ताणें भोगूंक दिली ताची दया ताची प्रिती ताची बुद्धीक पार ना शीम ना ताव नासलोलें ताचें गिन्यान आपले कुशीचो गूट ताणें आमकां उक्तो करून दिलो आदी फुडेंच बोलेपणान आपणें क्रिस्ता सवें तारायलोली येवजण आमकां दाखोल करून परगोट केली काला युगांचे संपादने क्रिस्ताक मस्तक करून
स्वर्गार पृथ्वीर आसा तितलें ताचेच आदीन एकठांय करचें. हीच ती ताची मोगा येवजून. आपणाचेच कुशे पोरमोणे जो एकलोच सगळें येवजिता, जो एकलोच सगळेंच थारायता, ताणेंच आमकां जेजू सोवे आपली म्हणून आपल्या सासनान निर्मून हाडली. ताची मोहिमा आमी किर्तून हो क्रिस्त येवचे फुडें ताचेर बरवोसो तेवलोली पोरजा रचून हाडचे मोनान ताणें आदींच आमकां नेमली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. जी पोरजा देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. जबाब. जी पोरजा देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा मुखार संतसाचे उल्हास सुडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासतात. दा तारांची किनोरी दवरून ताका सोद गितां गायात. जबाब. जी पोरजा देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जबाब. जी पोरजा देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या. स्वर्गार्थान सर्वेस्पोर नदर घालता. सगळ्या मनशाकूल ताच्या मुर्यांत आसा. जबाब. जी पोरजा देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सगळीं उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvesporak, soy soy. Soy sorvesporak, soy soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak. Soy sorvesporak, soy soy. Jezu tuži blaj rostona, tuža papaši amkavo. Jezu północy odpowiedział, tuż jutra namka żywotko. Soy sorvesporak, soy soy. Soy sorvesporak, soy soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak. Soy sorvesporak, soy soy. Sorvespor तुमचे सवे आसू. तुझे सोबे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka soumya. इतल्या म्हणसर आपूण वेताले त्या ग्रामा लागीं ते पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हणलें, आमचेशी राव. तर सांज जायत आयली आनी दीस दारेर पडचो जालो आनी तो तांची सांगाती रावूंक भितर गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलेलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर आमचे खोडे उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर फुलपतालें न्हय.
जेजू क्रिस्ताचे शिवबोर्थ महाने Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भाव भयणीनो, टॅमी वायनेट आणि जॉर्ज जोन्स एक अमेरिकान जोडे. जायतीं दुयेंतां तांणी गायिल्लीं आसा आनी एक तांचें दुयेंत ताचें नांव टू स्टोरी हावस, 2 माळ्यांचें घोर. आनी ह्या गितांतल्यान ती दोगांय सांगतात आमकां सदांच 2 माळ्यांचें घोर जाय आसलें आनी हें 2 माळ्यांचें घोर बांदूंक, पयशे एकठांवंक, काम करून कशेय भाशेन हें घोर बांदतलें हांव म्हणून जाय तो वावर केलो आनीक हें 2 माळ्यांचें घोर बांदलें. ह्या 2 माळ्यांच्या घोरान जायत्यो वस्तू भरल्यो, बरे मोदेर, बऱ्यो रांदपाच्यो वस्तू, बऱ्यो खाटी, पूण सगळें भरलें. बट समहाव वी लेफ्ट लव आउट. सगळें भरलें पूण मोग मात ह्या घरांत भितर सरूंक ना. आनीक गीत सोंपतना इंग्लिशींत तें, पूण कोंकणीनूच सांगता, ती अशें म्हणटात. बायल म्हणटा, म्हाका म्हजो माडो आसा. दादलो म्हणटा, म्हाका म्हजो माडो आसा. म्हणजे 2 माळ्यांचें घोर बांदलें, एकलें वयर, दुसरें सकयल. घोर आसलें म्हणून घोराबो जायना. घोराब्यान मोग आसूंक गरज. आनीक जेन्ना अणवळखी मनीस तांकां ह्यो खबरो सांगता तेन्ना तांची काळजां लासूंक लागतात, मोग चोडटा आनी देखून ताका म्हणटात आमचीशी राव. आनी उपरांत तो जेजू म्हूण ताणें वळखलो. तो जेजू तांचे सांगात आसलो, दोळ्यां वेलो नाच जालो, पूण तो जेजू तांचे सांगात आसा म्हणून उपरांत ते परतून जेरुजाल्याक तेच सांजे गेले. जुंय निराशी जाल्ले थंय बोड आयले, कित्याक जेजू तांच्या सांगाता आसलो. आमच्या घोराब्यांनी मोग वाडटलो जाल्यार, आमच्या घोराब्यांत शांती आसतली जाल्यार आमचे सांगाता देव आसूंक गरज. देव आमच्या घरांत ना जाल्यार शांती आसना. कितलेय वस्तू आसत, कितलीय गिरायस्काय आसत, पूण कितें तरी उणें आमकां जिवितांत लागता. आनी तेन्ना आमी आमचे वाटेन चलता. पूण आयज आमच्या घोराब्यांनी आमचीशी राव म्हणून ह्या पाद आग्नेलाच्या दिसाक वा मान्यवंत आग्नेलाच्या दिसाक आमी मागूंक आयलो. मान्यवंत आग्नेलाच्या घोराब्यांत हो जेजूचो मोग आसा. ताका ताचे आवयन देवाच्या मोगान वाडयलो आनी हो मोग तो आपल्या घोराब्यान जियेलो आनी आपल्या भाड्याच्या भुरग्यांक वांटलो. तांची दोतोन घेतालो, तांचे सांगाती खेळटालो आनीक बरें जिवीत तो जियेलो. हेंच बरें जिवीत जिवन तो सिमनारीन भितर सरलो आनीक सिमनारीन केरीत भाशेन जेजूच्या काळजाचो मोग
आनी निश्कोळोंक कोतावीण आंकवार मारीचे काळजाचो मोग ताणें वाडयलो. सदांच ही भोक्ती ताका आसली आनी ह्या देवान हो मोग ताचो पळयलो आसतलो. आनी रायतूरचे शिमनारींत जेन्ना जेजूच्या काळजाचे पोरबेक वेस्प्र चलताले तेन्ना प्रवचन करतना तो सोंपलो. तो जे फिरगोजेन वावुरलो थंय गोराब्यांक जेजूचो अणभव वांटूंक वावुरलो. गोराब्यांचो हुस्को तांचे गरजेक तो पावतालो, तांकां दान दितालो. रायतूरचे सिमनारीन जायतीं वर्सां तो ओत्मीक गुरू कसो वावुरतना थंय बी कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान लोकांक जावं सिमनारिस्तांक जावं भायल्या लोकांक जेजूचो अणभव दिवंक वावुरलो, जेजूचो मोग दिवंक वावुरलो. आनी ज्या मोगान तो जियेलो त्याच मोगान ताणें ह्या संवसाराक दोळे धांपले. ताका आमी आल्ताराचो मान मागतना आमी ताचे खातीर ताका कितें ओदीक मेळटलें म्हणून न्हय, पूण ताची देख घेवन आमी चलूंक म्हणून मागता. ताका भाग्यवंताचो मान मेळटा जाल्यार आमकां ताची देख मेळटली. ताची देख ओदीक आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक. आनी हीच ती देख जेजूच्या काळजाचो मोग, आंकवार मारयेचो मोग आनी बाप आनी पवित्र आत्म्याचो मोग आमच्या काळजांनी वाडूंक गरज. आमचे गोराब्यांत जर देवाचें आसणें ना, आमच्या गोराब्यांत जर देवाचो अणभव ना जाल्यार आमकां खुशालकाय आसची ना, आमकां कितें तरी उणें लागतलें. देखून आमी असो उद्गार दिवया, सायबा आमची शिराव, सायबा आमच्या गोराब्यांनी राव. सगळीं उबी रावया. असक्त मनशां आमी आनी ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. दर एक मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्पा, पाद्री आनी सगळ्या धार्मिकां पासत तांचें जिवीत क्रिस्ताचे आसण्यान संतोशान भरून तांणी मोगान आनी संतोशान आपले काळ आसलोल्यांची सेवा करूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. फ्रांसीस पाप सायबान 2023 वर्सा बिस्माची सिनोदाची परिशोध आपयला आनी ताचो विशय घेतला परिशोधीक सभा एकचार सौभागेलीपण आनी मिसांव. सगळ्या देशांतल्या इगोर्जांनी एकवटान ही विशाल परिशोधी खातीर एकवटान वावरून तयार जावंक आनी तिचो फोळ आख्खे पवित्र सोबेक मेळूंक देवाची पोरचेन सांगाता वाट चलोवन पवित्र आत्म्याची सुचोवणी पोरमोणे देवाचें राज परगटूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या राजकी आनी नागरीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या अनोदाक आनी पोरचेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आपणाक निवडून काडल्यात म्हूण जाणा जावन आनी तांणी सृश्टीचो सांबाळ करूंक वावुरच्याक बापा लागीं मागुया.
दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलत कर संवसारांतली कोवीड वशाची पिडा सारकी नपयत जावन त्या वरवीं आमी सगळीं आदले पोरी आमचो वावर करूंक आमकां फावो जावंक तशेंच वैजांक नर्सिंग आनी हॉस्पिटलांत वावुरप्यांक तांणी आपली परवा करिनासतना केल्ले सेवे खातीर देवान तांकां आशिर्वादान भरूं म्हूण बापा लागीं मागुया दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलत कर मानेवंत आग्नेलाच्या भक्तां पासत देवान आमकां सगल्यांक अदीक करून आमच्या गोराब्यांक आमच्या दिसपट्या जिवितान देवाचें आसने अनुभवूंक कुरपा दिवंक आनी दुसऱ्यांक ताच्या मोगाची शांतीची आनी संतोशाची गवाय आमी जावं म्हूण बापा लागीं मागुया दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलत कर ओ मोगाळ बापा ही आमची मागणी दोयेन आयकून घे आमची शी तूं सदांच राव आनीक तुका जाय जाल्यार मान्यवत आग्नेलाक आल्ताराचो मान दी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां हो बाहरुया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवीदारांचो आसनाचे देवा सर काळ्यांचो ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासांव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थना तुजी वदवी बिलकूल चडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवताचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता Power, 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 power. Dolbaratsa, sorvesportu. Sorgani, sovsar bolja, ducha vojvova. O sorgi, duka sojsa. Sorvespora činovi, jeta takasor. Sorgi, duka sojsa. बापा खरंच तूं पवित्रतूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कर्राचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Pawartaco good porgotuja Somniaczycy mamy hodokata Ani lekasy lepieta Ty lejpoty do
आम्ही तुझे मरण पुरवता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वळय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाळमळीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर जोडीत मुखार मोड पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. कोरमारी देवाचे माई सांगाती चे पोती बागेन झुजे बागेन दोता आनी चड काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दीत आनी सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चड पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमचीशी तूं राव हो उद्गार शिसांनी जेजूक म्हणलो तोच उद्गार मनान धरून जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास्त आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें नाका. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशात रेखता. तर आमकां आमच्या दर काकलीतीन चड पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. समे जेजू क्रिस्ता तुमचे दोनतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शेली संसाराचेर पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संसाराचेर पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संसाराचेर पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी आमची शिरावन संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर विचारलें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमन्यांव घेवंक सोदता ती उपकार करून उबीच रावची. आमचे याज्ञीक भाव ब्रादर सिस्टर्स तुमचेशी येतली आनी कुमन्यांव शेतोगोच तुमी बसचें. कोणूय चुकला जाल्यार आमकां गमतलें. कुमन्यांव हातीरूच घेवचो. Bevalutor mogan geta, bevalutor modun mata, proszę santa favosali, irudei watunami, sada papa bulgi tuchi, sada kori baboy sogli. Sata Baba Burgi Tuhushi Sata Gori Babu Suhuli Mokawato Sata Misa Sota Gora
solta kavan, domosle, beton dehiso, uswadam cha, chivitam so, sata pretve, sakshi devo, sata sorgan, soltus tu so, sata pretve, sakshi devo, sata sorgan, soltus tu so. Bukit lagun, bidik lagun, baboy rota, dukit budu, solya ame, sonsar fula, duka pusu, kalsa pusu, kuche vota, pangruk lesu, morvo shochi, divli petu. Goce vota, pangruk nesu, morvo shoche, divli petu. जेजूक आमी काळजांत शेवला इल्लोसो वेळ आमी सगळे आमचे दोळे बंद करुया. त्रास कोस्ट काडून पावसाच्या काळार देखून आमी हांगासर आयल्या. जेजू आमच्या जिवितांत मिसळ जाला जाल्यार हेंच जेजूचें आसणें आमी अदीक आनी अदीक आमच्या खासगी जिवितांत आमी अणभवूंक अदीक करून आमच्या गोरेब्याच्या बांगड्या सोबे तोच जेजू जियेता. मोगान शांतीन एकवटान एकामेकाची अस्कोताय भोगसून जेजू जो आमच्या जिवितांत आसा तोच जेजू आमी अदीक आनी अदीक आमच्या जिविताच्या खोलायेकतान अणभवूंक आनी हेच जेजूच्या आसण्याची आमी साक्षी जावंक ओगेपणान जेजू लागीं मागुया. शेवटाच्या मागण्यांक उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली न्ही वारताय आनी परत बोड दिवन गोट करताय. ताचे वरवीं आमचो सासणाच्या सुखाचो बरवसो निरंतरी वाडय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. इल्लोसो वेळ बसूया. तुमच्या आनी आमच्या नांवान आमी किरीत भाशेन पाद्र नेल्सन सिक्वेरा जो रायतूचे सिमनारीचो शिक्षक प्रोफेसर ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर निमाण्या वेळार देखून आमचें आमंत्रण स्विकारलें आनी हांगासर येवन ह्या मानियाबो तागनलाच्या 94 पुण्यतिथीच्या दिसा आमकां मिसांत वांटो घेवंक आनी देवाचें उतर बरे भाशेन उमेदीन परगटलां तेंच आमच्या काळजांत आमी जीव. मानियाबो तागनला वरवीं पाद्र नेल्सनाचेर आनी ताच्या
आकारणेच्या वावरांत रायतूरचे सिमनारींत जंय पाद्राग्नेल 10 वर्सां आसलो ताचेर आनी थंयसर शिकतल्याचेर आनी शिक्षकांचेर सगल्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. तेच बराबर सगल्यांक तांकां मान्यामो तागनला भाशेन भाग्यवंत उमेदीन भरलेले गोंयच्या धर्मप्रांताची लोकांची सेवा करून असल्या मनान ताची आकारणी करून तांकां गोठाय आनी बोड मेळूं. मान्यामो तागनेलाक आमी दिनवासता कित्याक तो हेंच जेजूचें आसणें घेवन जियेलो आनी आजून आमकां एके भाशेन एक उत्तेजन एक नमुनो आमच्याय जिवितांत हेच पवित्रतायेन आमी वाडूंक आनी जियोंक ताचेरूच बाबार धरून जेन्ना आमी मागता तेन्ना देव आमकां दिताच म्हूण आमकां खात्री आसा. कितलेचशे उपकार हे फाटले 9 दिसांनी लोकांनी येवन आमकां कोडीत केल्यात. ओ कास्की येयल्यांत ओ फोन करून सांगला ओ ईमेल धाडला आमकां ओ आनी तो उपकार मेळ्ळा. हांगासर तशेंच आयडा आनी गॅस्टन डिसुजा कांय दीस पाटी हांगासर आयिल्ली मुंबयतान आमकां कोडीत केलां. ती म्हणटा हांव सोब्या म्हयन्याचें गर्भेस्त आसलें तेन्ना जायतीं कॉम्प्लिकेशन्स आनी ब्लिडींग सुरू जाली. म्हाका रोखडेंच हॉस्पिटलांत व्हेलें. मिसकॅरेज जाताशी दिसताली. असले परिस्थितींत आसली तेन्ना सोब्या म्हयन्यानूच एक भुरगो जल्मलो. भुरगो फकत 650 ग्रॅम्स 650 ग्रॅम आसलो. भुरगो जल्मतांच तो वाचतलो म्हूण दोतोरांनी आशा सोडलेली. रोखडोच भुरग्याक नियोनॅटल इंटेन्सीव केअर युनिटांत व्हेलो. दोतोरांनी सांगलें भुरगो वाचचो ना म्हूण. ट्राटमेंटाचो कांयच गूण मेळो नासलो. देखून दोतोरान आमकां सांगलें तुमचे पयशे विबाड करिनाकात. आमी मॅडिकेशन बंद करूंक चिंता. तुमची परवानगी आमकां जाय. तेन्ना म्हजे भयणीन आमकां सांगलें नाकारात म्हणून. आपूण आनी तुमी मान्यामो तागनेलाचे नोबेन भावार्थान आमी करुया. 3 म्हयने देखून भुरगो NICUंतूच आसलो. जायतीं कॉम्प्लिकेशनाक लागून जायतो ट्राटमेंट केलो. शेकी 3 म्हयन्या उपरांत भुरग्याक डिस्चार्ज केलो सांगून आतां तुमी घराच ताचो सांबाळ करात म्हणून. आमी कितें जाता तें केलें. आयज आमच्या भुरग्याक 9 वर्सां जालीं आनी तो भलायकेन बरो आसा. दोतोर देखून सगळे अजाप जाले. आमकां तो मान्यामो तागनेलाच्या मिलाग्रींचो भुरगो. ताका आमी नांव दिलां शालोम आग्नेला डिकॉस्ता. आमी देवाक दिनवासता आनी बेगीनूच मान्यामो तागनेलाक देवान सांताच्या वर्गांत भितर काडूं म्हूण मागता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो ह्या आमच्या बाबा आनी भयणी बराबर आमी देवाक दिनवासता. तांकां सांगलेलें मॅडिकेशन्स बंद करात सगळें करात. पूण तांणी बाबार्थ मान्यामो तागनेलाचेर धरून देवाक उलो केलो. आनी तांच्या उल्याक जबाब म्हणल्यार हो मिलाग्रींचो भुरगो. आमी हांगासर हो पावस पडटाना देखून इतले उरपोजींनी आमी आयल्या. हे आमकां खात्री दिता की तुमकांय मान्यामो तागनेलाचेर भावार्थ आसा. तो सांतांच्या वर्गांत भितर सर म्हूण आमी मागुया. आनी खेरीत भाशेन हे मागण्यांत उगडास करता की न्हूच फकत आमी जावं कुडी आत्म्याच्यो गरजो पूण अदीक करून ताची भाग्यवंत देख आमच्या जिवितांत. हेंच जेजूचें आसणें अनुभवून तो जियेलो आनी आमकां तो नमुनो. जाल्यार फकत वस्तूच मागूंक न्हय पूण अदीक करून आमी ताचे भाशेन पवित्रतायेन जिवंक जेजूच्या आसण्याचे साक्षी आमी जावंक म्हूण आमी मागुया. तुमचे दिनवास जे उपकार मेळ्ळा देखून हो तुमची इंतेसांवां घेवन आयल्यान ती सगळीं भावार्थान ह्या नोबेनाच्या मागण्यांतल्यान
बापाक आमी उबारुया, उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदवीदार देवा, आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आमचे सोडोवणे खातीर तुजी मांदाबोड दिनवाशी मनान आमी वळखता. आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्य बोताग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्य बोताग्नेलाच्या भागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच सांता मान्य बोताग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार जे कितें तुमी पात रागल्यान वरवीं देवाक मागूंक आयल्यान तीर अकोण बाबार्थान ओगेपणान देवा मुखार दवरुया. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणे. ओगणीत काकुदीच्या देवा, अगणित काकुदीच्या देवा, सरपोट पडून सरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी तुज्या पांयां सरशी आमी मागता. आमी मागता. व्हडा विस्वासान व्हड विस्वासान तुजी खोशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बळेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्य बोताग्नेलाक मानवताग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोट परगोट येवदेशी उगड परगट येवदेशी हे आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सुमया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी जेजू क्रिस्ताचे नावे. आमेन. आमेन. पिडेवंतांचेर केरीत आशिर्वाद. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकुत्सार बापा, आमच्यो अस्कोताय सोसूंक आनी आमच्यो दुखी बगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिडेवंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो केरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्याचें तिरपण, दुखी कोतेनी सोंसणिकाय, भलायकेची पुर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तुजेंच आसणें सदां काल ती घेवन जीव आनी हेच आसण्याची साक्षी दिवं. तांच्या कश्टां दुखां ती तुजेरूच बाबार दवर आनी तुका ती अनुभव. हे परी बाबा भयणीच्या एकपोटान ती सदां मोगान जिवन सदां काल तुका वाखाणू. तूं जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजू सांगाता जिवंक जेजूच्याच मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Agnella amca işte amka tu sanunaka ya porde sahaptam kada sorkartam tu so ada ekoyamche bagiche utsam mola chedene Patrak nelache Pahare, alam takabak mele. Patrak nelache, pahare, alam takabak mele. Patrak nelamcha, ishta, amka tu sadunaka. Ya, porde sahatam kadar, sorgar tam tu so